Call them here. तांचे कितें कितें ग्रीवन्सीस आसा which I have told Captain of Portsac आपोवन हाडिला. ताका सांगला तांचे ग्रीवन्सीस पळय कितें आसा ते रिजॉल्व कर. रिजॉल्व जायना जाल्यार मागीर म्हाका सांग. So more than a week जाला तुमी since you have taken away the charge. So any this findings as far as roads issues for roads unless hot mix plants are ready. Work cannot start that sort of way. कारण पावस पडला पळय आजय पावस पडला कालय पावस पडला अशें पावस पडटा सो पॅचअप करता ते दे आर डुईंग पॅचिंग वर्क वेरेवर वर्स्ट आहा पळय ते काडल्या दे आर युजींग जेट पॅचर ऑल्सो बट जेट पॅचर ऑल्सो कॅनॉट वर्क इन रेन्स रेन्सान घालें जाल्यार तें वता एनी अंडरस्टँडींग लायक कितले पर्सेंटेज ऑफ रोड्स आर बॅड आसा डिटेल सगळ्यांक दिला म्हाका तांणी आय हॅव गॉट कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स दे हॅव गिवन मी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज डिटेल्स सो तेणी मेळ्ळा वेरियस कॅटेगरीज लायक वर्स्ट रोड्स मातशे बेटर रोड्स आणि गुड रोड्स तशें ताणें एक कॅटेगरी करून दिल्या सो कॅन यू स्पेसिफाय पर्सेंटेज वायज तशें म्हणलें ना तें वर्स्ट रोड्स आर नॉट इन दॅट लार्ज नंबर वॉट आय वॉज थिंकींग आसतले खूब कडेन आसा पूण स्प्रेड आउट आहात इन ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी देर आर सर्टन पोर्शन्स वीच आर इन बॅड शेप बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आय डोंट वॉन्ट टू पास कॉमेंट माय दिस इज roads are in bad condition. This is a fact. Electricity worst condition चडशे जाग्यार दिसता शकता तांणी फोडला घाला कितें कितें केला न्ही बट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट द रोड्स आर मेड बट तेंचे कॉन्ट्रॅक्टान आसता न्ही ते रिपेअर रिस्टोर ना तांचे हातून ना ते तांणी घालूं ना सोल्युशन कितें तर अंडरग्राउंड केबलिंग म्हणटा ते आनी रोड आतां हांवें तांकां पयलें सांगलां तांकां हांवें की हाचे मुखार खंयच्याय रोडाक ते हात लावपाना विदावट अप्रुवल ऑफ द प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर एनीबॉडी इफ दे do anything like that, we'll take action. So was it a mistake earlier that I don't know. I am not interested in finding out what has happened. But I have told them now that एक the road hot mix केलो, कितें बरो केलो, थंय रस्तो कोणी फोडटलो, सीवरेज फोडटलो, इलेक्ट्रिसिटी फोडटलो, वॉटर सप्लाय फोडटलो. They require approval of the principal chief engineer, not even executive engineer. I have not given power to executive. So principal chief engineer and approval divided. Otherwise they will be not allowed to do anything. No, otherwise there is no question. This is the result now. So तुम्ही स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिले दोन्ही डिपार्टमेंटाक तुम्ही स्ट्रिक्ट वॉर्निंग दिले दोन्ही डिपार्टमेंटाक सांगला तांकां अप्रुवल पीसीचे घेवपाक जाय त्याशिवाय तुम्ही रस्ते फोडपाक दिनाका सर कला अकॅडमीचो कितें रिपोर्ट बीन आयला कला अकॅडमीचो कितें रिपोर्ट बीन आयला सर म्हाका वचून कांयच येवना आणि परवडी तर सालिगांव तुम्ही इन्स्पेक्शन केलं त्याचे कितें ते चालू केलां काम तांणी खंय खंय पॅचअप बी करपाक कॉमेंस केलें पूण ते कला तुमचो रिपोर्ट तुमकां येवपाक जाय आशिल्लो न्हू लास्ट म्हाका ताणें धाडूं ना वचून हांव पयलीं चॅक करतलो कितें कितें पोजिशन आसा झाडां पळय खातीर तुमी तेंकडे मागलेले तेजेर कितें जालें ना झाडां वी आर टेकिंग ए डिसिजन नाव टू रिमूव ऑल दोज मदीं बुशीस बी आसता पळय त्यो काडपाच्यो ब्रीज लिफ्ट करपाच्यो ते हांव ह्या 2 दिसांनी सांगतलो तांकां ओके